दिवचलचे वेदांता मायनी वयल्यान मिनाची येरादारी सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। मिनाची येरादारी खातीर ट्रक रस्त्याचेर देंवोवपाचो निर्णय पात्रांवांनी घेतला। येता त्या 2 दिसां भितर दिवचले मिनाची येरादारी सुरू जावपाची शक्यताय वाडल्या। दुसरे वटेन मिनाची येरादारी करपाक पिळगांवच्या शेतकारांचो ठाम विरोध आसा। देखून मिनाची येरादारी सामकार शेतकारांचे संकश्ट उबे आसा। देखून मिनाची येरादारी सुरळीतपणान जातली काय ना ते पळोवचें पडटलें। इसी मेळ्या उपरांत मायनिंग वेवसाय सुरू करपी दिवचल मिनरल ब्लॉका खाला येवपी वेदांता ही राज्यांतली पहिली मायनिंग थारल्या। वेदांतान मीन काडपाक सुरवात केला खरी, मात सारमानस पिळगांव वाठारांतल्या शेतकारांच्या विरोधाक लागून मिनाची येरादारी मात सुरू करपाक वेदांताक अजून शक्य जावंक ना। आता SOP पावून मिनाची येरादारी करपाक न्यायालयान मान्यताय दिल्या। ताका लागून ट्रकांच्या धनयां मदीं उमेद फाकल्या। मिनाची येरादारी करपाक दिवचलचे ट्रक धनी तयार जाल्यात। शुक्रारा सांजे जाल्ल्या दिवचल ट्रक धनीन असोसिएशनाच्या बसकेत तसो निर्णय जाला। न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण SOP पाळून मिनाची येरादारी करपाचो कंपनीन हालचाली सुरू केला। दिवचलच्या NSP प्लांटाक वयल्यान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी करपाचो विचार आसा। दुसरे वटेन मीन येरादारी करपाक सारमानस पिळगांवच्या शेतकारांचो विरोध आसा। ताका लागून मिनाची येरादारी आडमेळ्या येवपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। जी हा ती ट्रक मालक जावं कंपनीच्या पावरार येयले तेन्ना त्या हेजेर आमकां कंपनीन इन्सिस्ट केल्लें आसा की जाता इतको बेगीन ट्रान्सपोर्ट आमकां सुरवात करूंक जाय। त्या खातीर आमी आयज आमची गेट मिटींग घेवन रिजोल्युशन एडॉप्ट केल्लें आसा। जे कोण पात्रांव आपली गाडी चलोवंक शकता पावसान, फक्त जे पावसान जो मटेरियल वयतलो ते लम्प्स आनी ती खडी आसा तीच वयतली आनी फॉर डॉमेस्टीक पर्पज एज पर हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे डॉमेस्टीक पर्पजा रेनी सिजनाक परमिटेबल आसा। त्या खातीर आनी दुसरें आमी एक आमच्या ट्रक मालकांक सगळ्यांक सांगलेलें आसा, जर ट्रान्सपोर्टेशन करतले आमी जाल्यार जे SOP जे गायडलायन आमकां ऑनरेबल हायकोर्टांसून जावं DMG जावं पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जी आमकां गायडलायन दिल्ली आसा की टार्पोलीन जावं आनी कितें ते सगळे फॉलो करून लोकांचो विचार करून आमी ट्रान्सपोर्टेशन करतले सुरळीत। हांव एक अपील करता आमच्या सगळ्या ह्या इफेक्टेड बेल्टान जितक्यो संघटना आसा, NGOs आसा जावं देवस्थान आसा, पोमलीदास आसा, शेतकार आसा, हांकां की आमचे जे ट्रक मालकांचो जो विशय आसा आनी सामके त्रासान पडलेले आसा तेन्ना खंय आयज ट्रान्सपोर्टेशन आमचं चालू जाता तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करचें। 2012 पासून ते 2024 पासून 24 पर्यंत जी आमची ट्रान्सपोर्टेशन हांगा मायनिंग बंद आसले। प्रत्येक जाण ट्रक मालक असो जावं गॅरेजवालो असो, तुजे वेंडर्स असो, सगळे वेंडर्स असो जे बाकीचे कोण येतून घेवन ते सगळे बाबतीत त्रासान पडलेले आसले। आनी ते त्रासान पडल्या कारणान म्हणटा ते हांगासर सगळी इकॉनॉमी म्हणटा ती आमची हालतली। एक आयज हायकोर्टांसून आमकां एक दिलासो दिलो हेचेर की बाबा कोर्टाची ऑर्डर जी आसा पळय ती बाबा एक ट्रक ओनर एसोसिएशन जावं मायनिंगच्या हेचेर हितूनसून माध्यमांसून म्हणटा ती तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्टेशन चालू करपाक दिला हेचेर आनी त्या माध्यमांसून म्हणटा तो इमिजिएटली म्हणटा तो हो ट्रान्सपोर्टेशन हो चालू जातलो। त्याच बरोबर ज्यो NGOs आहा पळय तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांनी सहकार्य करचें। जे गायडलायन आमकां SOP आतां दिल्या पळय हायकोर्टांसून घालून दिल्ली आसा पळय त्या प्रमाणे आमी म्हणटा ते आमचे ट्रान्सपोर्टेशनाचें काम करतले हेचेर। त्याच प्रमाणे ज्यो कोमनीदास संस्था आसतली, देवस्थान संस्था आसो जावं बाकीचे NGOs आसो, जे फार्मर्स आसो हितूनचे सगळे कंपनीक आमी ऑलरेडी कंपनी सुद्दां इन्सिस्ट केल्ले आसा तेजेर की तेंच्यांनी तेंचे जे कितें प्रॉब्लम आसा पळय ते प्रामुख्याने तेंच्यांनी सोडोवपाचे, जेणे करून ते हॅप्पी आसूंक जाय। ट्रक ओनर एसोसिएशन आमी ट्रक ओनर ते मालकूय हॅप्पी आसपाक जाय, तरूच हें म्हणटा तें बरे भशेन चलतलें। आनी त्या माध्यमांतसून म्हणटा ते कंपनीची पावलां फुडें वचत आसा आनी हेका लागून सुरळीत जो म्हणटा तो ट्रान्सपोर्टेशन जातली अशी आमकां आशा आसा। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।